नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। तिसवाडीत लाईट नसून लोकांचे हाल। एका बिल्डराचो प्रोजेक्ट साल्वार करूंक हाय टेन्शन लाईन शिफ्ट करपाचे कांड लोक चाळवलो। काँग्रेसीचो विद्युत भवनाचेर मोर्चा। दाबोळी विमानतळार 995 ग्राम भांगर जप्त। भांगराचे मोल सुमार 29 लाख रुपया। दुबय सावन आयिल्ली फ्लायट पॅसेंजर ताब्यांत। नवी बॅगां, नवो युनिफॉर्म, नवी पुस्तकां, नवी क्लास, नवे वर्स। प्राथमिक माध्यमिक स्कुलां, हायर सेकंडरी सुरू। सगळे कडेन किलबिलाट। शाळेचो पयलो दीस। भारतांत हिंदूंक संविधानीक संरक्षणच ना। विषय रामनाथी 7व्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या अजेंडाचेर। हिंदू संघटना कायद्यान बंदी ना। फुडाऱ्यांची विरोधकांक जाप। गोंयचे यश फट्टेन जिखली इंडियन स्क्वॅश अकादमी ज्युनियर ओपन स्क्वॅश चॅम्पियनशीप। संवसारीक ज्युनियर सर्तींत यश पात्र। सबंद तिसवाडीत दीस रात लायट गुल। लोकांचो बोवाळ। मंत्री खात्याच्या नांवान शेबय। पावसान वा मेंटेनन्स शटडावनाक लागून न्ही, एका बिल्डराचो प्रोजेक्ट साल्वार करूंक हाय टेन्शन लायन टॉवर शिफ्ट करपाचें कांड। आनी ते खातीर तिसवाडीकारांच्या लायटीक हाल। कांय कडेन सकाळीं सूंक गेल्ली लायट दुसरे दीस फांतोडेर मेरेन ना। लायटीच्या स्टाफाक फोन केल्यार फोन काडिनात। 500 पेड्ड्यार जाल्ल्यान जमाव निवाणें पावर स्टेशनार पावलो। काँग्रेसीन विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो। कोणा खातीर चल्लें काम? ही एक्चुअली शिफ्टिंग आसा। हांगा 2 प्लॉट आसा। एक CPPचो आसा आनी एक बिल्डराचो आसा। सो हे परमिशन खूब पयलीं दिल्लें शिफ्ट करपाक। सो त्या हो आवाज सबस्टेशना वयलो। लाईट ना खाते फोन काडिना म्हूण लोक एकठांय जावन सबस्टेशनार पावले। लोकांक पयलीं दिसलें पावसाक लागून ना जाल्यार मेंटेनन्साचो शटडावन म्हूण, मात चल्ला तो प्रकार भलतोच। ह्या काळखान हो कितें सांगता ते पळयात। सगळे कर्म बिल्डराच्या भरीक। कसलो टावर? कोणा खातीर तेच्या कॉम्प्लेक्सा खातीर बीन चालू आहा? अशें दिसता न्ही तूं हांगा ड्युटेर आहा। यू हॅव टू नो वॉट इज हॅपनिंग। इट इज इन युअर एरिया। सो ऑफकोर्स यू हॅव टू गिव द डिटेल्स। तालिगांव आमी सबस्टेशनाक फोन मारत तो वेगळे आन्सर सांगता। बांबोळे फोन मारत तो वेगळे सांगता। Nobody knows anything about tower shifting. Everybody is saying it is only 500 पेड्ड्यार जाल्ल्या निमाण्या लोकांनी राती एकठांय जावन सबस्टेशनार घेराव घालो। लोक चाळवालो। घरांनी भुरगीं, जाणटी, दुयेंती धरून सगळ्यांक नाकाशेवट। Who is doing the tower shifting? Who is doing the tower shifting? Department is doing it or some private agency is doing it? Who is the contractor? सुत्रां सांगता ते प्रमाण बिल्डरान प्लॉट विकत घेवन प्रोजेक्टाचे बुकींग सुरू केला। मात हाय टेन्शन लायन खंय ह्या प्लांटांतल्यान वता म्हूण ह्या बिल्डरान लायटीच्या खात्याक हो हाय टेन्शन टावर शिफ्ट करपाक लायलो। शटडावनाची नोटीस सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन आशिल्ली, मात काम दुसरे दीस फांतोडेर 4 मेरेन चल्ले। वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या घराकडच्यान 1 किलोमिटराचेर। सबंद तिसवाडी जेन्ना काळखान आशिल्ली तेन्ना ताचो बंगलो कसो लायटीन लखलखतालो ते कांय जाणांनी सोशल मिडियार घाले। मडकयकार सध्या मुंबय आसा। आमी ताचे कडेन फोनार उलयले। जे कितें जालां ते बद्दल ताणें खेद उक्तायला। ताणें आपल्या 2 ऑफिसरांक हाका लागून जबाबदार धरला। एक आम्ही पहिलो सेटडाऊन सकाळचे 6 ते सांजचे 6 पर्यंत सेटडाऊन टायमिंग दिल्लो। मागीर 110 kV ची लायन ती आमकां सर्विसिंग करपाची आशिल्ली। आनी ती जी लायन येता ती फोंडेच्यान येता। आता ते काम जे आहा मेजर काम ते व्हडले 110 kV म्हणल्यार व्हडली लायन ती। आणि ते आम्ही आउटसोर्स केल्ले बेंगलोरचे एका पार्टीक।
जालें कितें तें काम चालू आसतनाच मदींच सांजचो पावस पडलो आनी पावस पडल्या कारणान ते मातशें लोकांक अडचण जाली काम करपाक आनीक जवळ जवळ 70 लोक काम करताले मागीर मातसो काळोख पडल्या कारणान ते मातशें डिले जालें आनी एकदां लायन ती देंवयल्ली आसली ती परत हे रिस्टोर करता म्हणल्यार टायम गेलो पूण ही अशी जी मिस्टेक जाला ती मिस्टेक परत जावचे ना ह्या खातीर आमी आतां काळजी घेतले. हाचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक घेराव घालो. तो म्हणटा बिल्डरांनी हाय टेन्शन वायर शिफ्ट करपाक पयशे भरिल्ले मात पार्टेक काम करूंक घेवंक टायम लागलो. सीसीपीनय खात्याक हाय टेन्शन वायर शिफ्ट करपाक सांगिल्ली मात तांच्या कडल्यान एक पैसो घेतिल्लो ना. This government had given approval because the beneficiary would be CPP also, and the entire cost of shifting this line would be borne by Mangalam. But then, So accordingly, when the approval was given about 2 years back, after some time the work started, and there were some 7 monorails which had to be fitted, and those all 7 monorails were installed by Mangalam itself. So, and the lines were supposed to be made free for them as well as for the corporation of City of Bangalore. Now, did CCP ever make an application? did When they this make an approval- application? No, what did No, CCP why ever make an CCP application? Did CCP ever request you to do anything? Your order. You're saying public was aware? तुम्ही This is my तुम्ही order. Mr. This is your Reddy, order. you are Mr. not Reddy, this this one. is एक बिल्डर आपल्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन करपाक अवेलेबिलिटी मेळची म्हणून लाईन हे बदलता हायटेन्शन केबीए कितें ती आणि ती लाईन बदलपाक तुम्ही गोंयच्या सगळ्या लोकांक रातचे काळखान दवरता. But shifting work, they could not complete within that announced time, 8 a.m. to 8 p.m. That delayed a lot because of rains and other things. Then it became dark. In the dark, they could not take the conductor above. The towers are 20 meters high. So that went on till late midnight because there won't be load problem. या सगळ्या गजाली वेल्यान 2 प्रश्न उपरासतात. हाय टेन्शन लायन वता त्या प्लॉटान बिल्डिंग बांदूंक कशी परवानगी दिली आनी दिली जाल्यार ही लायन शिफ्ट करतना जाय तशें प्लॅनिंग कित्याक जालें ना. इतल्या मजगती वास्को बायणाय हेच हाल. थंयूय लोकांनी बायणा इलेक्ट्रिसिटी स्टाफाक घेराव घालो. जमाव पळोवन निमाणे पुलीस फोर्स घालचो पडलो. लायट ना ती नाच ते निमतान खात्यांतल्यो स्टाफाच्यो भानगडी भायर सरल्यो. ऑफिसाचो स्टाफ सोमारची अटेंडन्स आयताराच लावन मेकळो. वायर कट वो लाइट किच्या बरोबर चालू करतो. आदमी लोग घ्या मुझे बोलना. आज सकाळच्यान मेंटेनन्स केला आसा तरी आतां वायर कट जाला लायट जाला बायणाचे सगळे लोक हांगा जमल्या हांगा डिपार्टमेंटाचे लोक आसा फोन उबारना तांकां विचारल्यार आतां हे असो वो आसा तो ड्युटी रेजिस्टर पयलींच सायन मारिल्लो आसता. लोक सकाळी उठता 3:00 3:30 4:00 रोजा धरपाक म्हाका सांग आतांय लायट ना लोक कशे न्हिदतले कशे जेतले आनी कशे उठतले. वी आर फास्टिंग द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अँड दिस इज वॉट वी गेट. आणि फोन मारले येही फोन घेना जेही फोन घेना कोणूच फोन अटेंड करना. मेरा बात सुन पहला सुन ये कितें दिस इज द वे हाउ टू टॉक टू द पीपल पब्लिक. कंटिन्यू म्हाका दिसता अबाउट 15 दीस जाले कंटिन्यू लायट डेली लायट वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कस्टम्स ऑफिसरांनी दाबोळी विमानतळार 995 ग्राम भांगर जप्त केलें. भांगराचें मोल सुमार 29 लाख रुपये जाता. एका पॅसेंजरान चॉकलेटी रंगाच्या पावडरांत भांगराचो पावडर लिपोवन हाडिल्लो. सेफ्टी जॅकेटाच्या पावचांत तो सिटाचे सकयल दवरिल्लो. त्या पॅसेंजराक पोलिसांनी ताब्यांत घेतला. फ्लायट दुबय सावन आयिल्ली. Morning of Sunday, my officers rummaged the flight coming from Dubai to Bangalore, which stops at Goa. And during the course of rummaging, we booked a passenger on suspicion. And subsequently, it was found that he was carrying gold weighing around 9.95 grams, value of which was 68.26 lakh rupees today in the market. So that person has been offloaded, and further investigations are in progress. give a commercial break.